प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 8वी चीट 4 ते 15 पर्यंत. आनी आयज जेजू एक वंपीची वोबार घालता. तो कितें म्हणटा? कोण एकलो वंपी आपलें बी वंपूंक गेलो. वचून म्हणटा, कोण एक वंपी आपलें बी वंपूंक गेलो. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी पावसाचे दीस आसात. जुनाच्या म्हयन्यांत पावस कमी जावचे पयलीं शेतकांती कितें करता? आपल्या शेतान तें बी रोंपता. तें बियां उडयता. कित्याक ताका तो जाणो की ताका पीक जाय म्हणून. आनी ताणें बी घालूंक ना जाल्यार पावस येवच्या पयलीं हो पावस येता त्या वेळार ताका 3-4 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी ताका पीक मेळटलें? बिलकूल ना. ताणें मागणें केलें, ताणें नोयनां केलीं, ताणें दिमी गाळ्ळी, तो खिंचूरय गेलो मागणें करून आनी सगल्यांक सांगलें मागणें कर म्हणून ताका पीक मेळटलें ना. कित्याक गरज जाय तें बी घालपाक. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, देवाचें राज एका वंपी भाशेन. देवाचें राज एका वंपी भाशेन. जेन्ना वंपीत बी घालता ताका पीक सदांच मेवता. तेच भाशेन जें आमी ह्या संवसारान आमच्या तोंडांतलें उलयता, आमी चिंतना, आमच्यो कोरन्यो, ह्यो सगल्यो बियां. आमी कितें उलयता तें एक बी जावन आसा. आमी कितें चिंतता तें एक बी जावन आसा. आमी कितें कोन्यो करता तें बी आसता. आमी आतां पळोवंक जाय, आमचीं उतरां, आमच्यो चिंतना, आमच्यो कोन्यो देवा सारक्यो आहात, देवाच्या उतरा प्रमाणे आहात, आमी आमचेंच करता. आनी मागीर आमी मागणें करता आनी म्हणटा, देवा तूं कित्याक आमचें मागणें आयकनाय? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच ही वोपार सजमता की जेन्ना जेजू म्हणटा एक वंपी गेलो आनी वंपूंक लागलो, म्हणजे कितें? एक वंपी जाणो की बी घालतकच ताका सदांच पीक मेवता. देखून आमकां गरज आमच्या उतरांचेर आमी नियाळ करून उलोवपाक. केन्ना आमकां कितें बरें कितें म्हणूंक जायना जाल्यार कोणाचें दुसऱ्याचें पेल्याचें आमच्या तोंडाक बंद करून दवरल्यार बरें जाता. केन्ना आमची चिंतना इतली वायट आसतात, दुसऱ्यान कोणें आमकां वायट केलें, कितें म्हणलें आनी ताणें समजा त्या मनशाक कितें बरो दीस नासलो, ताणें कितें म्हणलें जाल्यार ताणें कितें म्हणलां म्हणून आमी इतली वायट चिंतना करता आनी सगल्यांचें पाटी ताणें केलां तें सगळें फुडें हाडून आमी आमचो भेजो सामको पिड्यार करता. आनी तेज्या उपरांत आमच्यो कोन्यो ज्यो आदात्ता आमी एकदम वायट कोन्यो आदात्ता आमी आमच्या पेल्याचेर आड वेता. जेन्ना जेजू म्हणटा आमी देवाचीं भुरगीं, आमी देवाचीं भुरगीं खंय जाता? मागणें करतात म्हणून, आमकां बातीस जाला म्हणून. आमी देवाचीं भुरगीं जाता जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, तेज्या उतराचेर बावर दवरता, तेजें उतर आमी पाळटा. जुवांची पयली चीट 12वी वड कितें म्हणटा? जो लोक जेजूचेर बावर दवरता, जो लोक ताच्या उतराचेर बावर दवरता, तींच जावन आसा देवाचीं भुरगीं. आनी आमी खरेंच देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमचीं चिंतना, आमचीं उतरां, आमच्यो कोन्यो देवाच्या उतरां सारकें जावंक जाय. आनी जेन्ना आमच्यो कोन्यो, चिंतना आनी आमचीं उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणे जाता, आमी बी घालता, आमी वंपता. आनी जें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी तें बी घालता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, त्या बियां वरवीं आमकां अशें पीक मेवता, देवाच्या राजांतलें पीक मेवता, आमकां शांती मेवता, सगळें बरें देवाचें आमकां फावो जाता. पूण भाव भयणीनो, हें आमकां करपाक गरज आमकां देवाच्या उतराची सजमणी. देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगूंक जाय. जेजू म्हणटा जुवांचे 15वी वडीन 15वी चिटीन तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, हांव जावन आसा दाखवेल, तुमी जावन आसा फांटे. जेन्ना आमी जेजूक चिपकून रावता, म्हणजे कितें? ताजो फोटो, ताजें पिक्चर आहा म्हणून आमी आल्तार जेजून तेन्ना आमी चिपकून रावना. ताच्या उतरान आमी चिपकून रावता आनी तें उतर आमी आमच्या काळजान दवरता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें दिसपट्टें जिवीत पाळटा. तेन्नाच की आमचें जिवीत जेजू सारकें जाता. आनी दिसान दीस आमी जेन्ना तें बी रोवता, वोंपता, तेन्ना कितें जाता? तेन्ना आमकां जेजूच्या राज्यांतलें सगळें फावो जाता. आज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या
देवाच्या उतराचेर ह्या वंपीच्या वोपारीचेर आमी नियाळ कोत्ता. आमचें जिवीत आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोया आनी सगळें जें देवाच्या राजांतलें जेजूच्या राजांतलें जें ताणें घडोवन हाडलां आमकां कोर्सार तें आमकां फावो करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.